Sakramentan Ralalia Mogacha Jesus Sakramentan Ralalia Mogacha Jesus all by empty Kalsa Doja Moga Bogon Ami Tuga Sasna Sasna all by empty Kalsa Tujan Moga Bogong Ami Tuga Sasna Sasna Munchan Soiman साक्रामेंतान रावलेल्या मोगाच्या जेजू आनीक एक सकाळ तुजेशी आमी धांवून आयल्या हे सकाळी तुजे बरोबर आमचो वेळ सारू ही सकाळी पवित्र संस्कारान तुजें दर्शन घेवं खरो जिवो जेजू आसा थंयसर आमी रावूं तुका आर्गां दिनवास मोहिमा स्तुती तुजे सरशी येवन आमी आमकांच तुज्या हातान घालता सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे सक्तीन तुका एकाच खऱ्या देवा आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग
काय बरी सकाळ. हे सकाळी सगळे शितळ. निवळ उदक आमच्या तोंडार पडलं. शितळ वारो आमी आमच्या भितर घेतला हुस्काराक. आनी सगळे कुशीन दवरून हे सकाळी दुनिया तुज्या पांयाशी आमी आसा. कित्याक होय आमी सत मानता खरो जिवो देव ह्या आदाराचेर राजीर आसा. सकाळचे सकाळी देवाचें दर्शन घेवन आमचो दीस सुरू करून आमकां खुशी. हें तुवेंच आमकां फावो केल्लें एक देणी. ह्या पासत दुनिया जिविताच्या रोचणारा, जिविताच्या सांबाळणारा तुज्या पांयाशी आमी आसा. हे सकाळी आमचें जिवीत तुज्या पांयाशी दवरता. तुका भेटयता दुनिया हो आख्खो आमचो दीस. तुका भेटयता दुनिया आख्ख्या दिसाचें आमचें जिवीत. ह्या दिसाचे आमचे चिंतना, आमचे आवंडे, आमच्यो कुरण्यो आयच्या दिसाक आमच्या जिविताच्यो सगळी हालचाल तुका दुनिया भेटयता. आयज जें कितें आमी करतले तें सगळें तुज्या हातांत आसूं. आमची चिंतना तुजे कुशे परपणे जावं दी. आमचो वावर आनी आमच्यो मांडण्यो तुज्या हातांत घालता. आयच्या दिसाक जी सगळी देणी दुनिया तूं आमकां दितलोय ही देणी तुज्याच हातांत आमी घालता. ह्या दिसाक दुनिया जायतें वयर सकल जातलें म्हूण आमी जाणा. ह्या दिसाचें सूख आनी दूख, ह्या दिसाचे कश्ट आनी त्रास तुज्या हातांत घालता दुनिया. ह्या दिसाची दर एक ताळणी, पातकाची ओड तुज्या पांया लागीं समर्पिता. ह्या दिसाचे आमचे संबंध, दुसऱ्या लागीं उलयल्लीं आमचीं उतरां, दुसऱ्या सवे आमी केल्ल्यो करण्यो सगल्यो पवित्र जावन तुज्या हातांत दुनिया घालता. तुज्या हातांत दुनिया घालता आमचें मिसांव. ह्या संवसारांत तुवें म्हाका धाडलाय म्हजें मिसांव दिवं. जण एकल्याक आमकां तुवें धाडलाय दुनिया. तुजें मिसांव शांती पाव. ह्या मिसांवाचो वाव तुज्या हातांत दुनिया घालता. आमी तुजींच आनी तुजींच आमी रावूंक सोदता. आमी तुजींच आनी तुजेच पासत आमी वावरूंक सोदता. ह्या पासत दुनिया हें आमचें आख्खें जिवीत तुज्या हातांत आमी समर्पिता. चरणों में तेरे हम आए प्रभु, रखना तू हमको खास.
ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। गाऊया। चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है। इस पापी दुनिया में जीना कठिन है, अब तक रहे हैं संभलना कठिन है। ये शांति दाता ये पाप गड़ाता, ये शांति दाता ये पाप गड़ाता, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। जीवन की राहों में अंधेरा छाया है, का ये दीपक बुझने लगा है। ये दीपक बुझने लगा है। ए मुक्तिदाता दे तू ही सहारा, हे मुक्तिदाता दे तू ही सहारा। दे न हाथों में हाथ, चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। चरणों में तेरे हमारे प्रभु, रखना तू हमको पास। ईश्वर हमारा तू है सहारा, हमने रखी तुझ पे आस। सगळीं तुमी कोश्ट करतात, सगळीं तुमी ओज्याच्या भारा खाल आसात, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो। म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो। ओ पळय हांव येता, दुनिया तुजी खुशी करूंक हांव येता। ओ पळय हांव आसा, म्हाका धाड। ह्या वेळार उलय जेजू लागीं, ह्या वेळार आयक ताचें, तो तुजे लागीं उलयता। आल्तारार रावून जेजू तुका पळयता ह्या वेळार, ताची नदर तुजेर आसा। पळय ताका, ताचे लागीं उलय।
दाखय ताका तुजें जिवीत, तुजें भायलें जिवीत जें लोकांक दिसती पडटा तें दाखय, तुजें खासगी जिवीत जें लोकांक दिसती पडना तेंय दाखय. आनी माग ताचे लागीं, सोम्या म्हाका स्विकार कर, एक्सेप्ट मी लॉर्ड. तुजो स्वभाव ताच्या हातान आसूं दी. थोड्योश्यो घडयो देवाच्या म्हऱ्यान सारोप म्हणल्यार संवसारान इतलेय दीस, इतलीं वर्सां आमी सारतांव ताच्या उनवड ह्या पासत ह्यो घडयो जिये. लिव दीस मोमेंट, लिव दीस मोमेंट विथ हिम, योर सेवियर, योर गॉड, your creator. तुझ्या उस्कारांतल्यान जेजूची कृपा भितर घे. जेजूची कृपा तुझ्या उस्कारांत घेतलेली तुजी आख्खे कुडीक पावून दी. भोगून घे ती. Feel the grace of God flowing into you. Every internal organ, तुझे कुडीचे भितरले सांदे, त्या दर एका सांद्याक जेजूच्या मुखार रावन घेतलेल्या उस्काराची कृपा पावूं दी. जेजूची वावती जोर तुजे कुडीक लागून, तुजे कुडीचेर वयर जावन खाला. तकलेचे केंस ते पांयाच्या नाकटा पासून तुका बरेपण आनी ताजगी दिवूत वावूं दी. Let it touch you. Feel the touch of the Lord all over your body. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily. all
जेजू दिनवास तुका I surrender all. वाखाणणी तुका जेजू दिनवास तुका महिमा I surrender तुकाच all. महिमा तुझीच स्तुती दुनिया All to thee, my blessed Savior, I surrender. हालेलुया हालेलुया I surrender all. महिमा तुका जेजू दिनवास तुका I surrender all. आर्गां तुका जेजू हालेलुया हालेलुया All to thee, my blessed Savior, I surrender. Hallelujah, hallelujah. All to thee, my blessed Savior, I surrender. मोठेपणान तुकाच जेजूच्या हातान घाल. ह्या वेळार तुजें तोंड उगड आनी तुका जाय तसलें मागणी ताचे मुखार उबार. व्हडल्या तड्यान सगल्यांक आदार जावचे पासत आमच्या मागण्यांतल्यान आमची स्तुती महिमा दिनवास भोगसणी सगळीं देवाक उबारुया. 14:17. The kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Spirit. Where there is justice and justice, peace and joy, there is the kingdom of God. Lord Jesus, help us to build the kingdom of God in our family. Where there is no partiality, no violence, peace, and joy in our hearts, which no one can do. Amen. आयचो दीस आमकां फावो केलो देखून मोगळो जेजू उबारता मोगळो जेजू रशिया युक्रेन Israel and Palestinian Gaza and all the soldiers जे पळय साफर जाता मोगळो जेजू तांकां तूं राख सांबाळ तांच्या गिन्यानाचेर तुजो उजवाड हाड मोगळो जेजू आनी हें बेगीनूच घेर बंद करपाक
तुजी कृपा तांकां फाव कर म्हूण मागता. तेच भाशेन मागता मंगळा जेजू. जायतो लोक आख्या संवसाराक कश्टवता, तरेतरेच्या दुयेंसांनी कश्टवता मंगळा जेजू. तांकांय तुज्या हातीन घालता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. दी तांकां कृपाक जेजू तुका उलो मारूं, तुजें नांव काडून तांकां बेकोणी फाव करूं. तेच भाशेन मंगळा जेजू जायत्या घरांनी शांती ना, सवस कांय ना. मागता मंगळा जेजू तुजी शांती, मोनाची आनी काळजाची शांती तांकां दी म्हूण मागता. जो आमी एकठांय जाल्या ह्या जाग्यार आमचीं प्रॉब्लेम आहा ती सगळीं मंगळा जेजू तुज्या पांयाचीं दवरता. तूंच आशिर्वाद घाल आनी आमकां शांती समाधान कर म्हूण मागता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळीं तुजी इंतेसांवां ह्या वेळार आल्ताराचेर हाड. मिसाचे भेटेन ह्या भोव पवित्र संस्कारान जेजू आमकां भेटता आनी आपलें जेवण आमकां दिता. सगळी तुजी मागणी ह्या आल्ताराचेर हाड. आयच्या दिसाक हे मिसाचे भेटेन तूं कितें ओपूंक सोदताय जेजू, जेजू तुका तें बोलून परतून दितलो. आयच्या दिसाक ज्या मनशां पासून तूं मागूंक सोदताय त्या सगळ्यांक ह्या आल्ताराचेर हाड. सगळीं तुजी इंतेसांवां जेजूच्या हातान हे मिसाचे भेटीन घाल. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणे मोचे तुजे विणे ना शांती ना भरोसो. जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणे मोचे तुजे विणे ना शांती ना भरवसो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. कारोक तूं आत्म्याचो, जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. कारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडोनेचो. पातकी रचने तूं चलयताय, तूंच म्हजो आसा. करपाक लागलो उपतवांचाय, देवीन जिवितान भरताय. पातकी रचने तूं चलयताय, तूंच म्हजो आसा. करपाक लागलो उपतवांचाय, देवीन जिवितान भरताय.
तागो तूं आत्म्याचो कोमोर सोडवणेचो एकाच काळजान तुझे मोगाण तुका नमन करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजाक तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजाक तुझे मुखार आमी येता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता ऑलिव्हर गामा. ताच्या पहिल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ह्या भुरग्याचेर आमी देवा लागीं मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारिया क्लारा मोंतेरो हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. दाबोली रेमीज हजारेडो, देवस्वा पिकेन मार्कुस डिकॉस्टा, आसोय दोंगरी मॅकेन्झी डायस, आल्त दाबोली लुईस डिक्रूज. ह्या घोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आनी आमची हेर सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, जेजू नव्यान आमचे पासत येता. संवसाराचो सोडवणदार तो आनी ही सोडवण ताच्या दुसऱ्या येण्यात आमकां सगल्यांक पूर्णतायेन फावो जातली हो आमचो भरवंसो. आनी तें समजूंक आमकां देवाची कृपा, बळ आनी जाणवाय मागुया. जायते पावटी ह्या संवसारी वस्तूंनी आमी गुल्ल जाल्या आनी देवीक वस्तू आमी सोडून दिल्यात. असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कोर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जाणवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाक ओळखूंक ना आनी दिसतात ते बरे वस्तू उदेशी जो आसा ताची ओळख घेवंक पावूंक नात. केल्ल्या वस्तूंचेर मन दवरून त्या वस्तूंच्या घडणाराक ओळखूंक ना ती मनशां सोयबानूच पिशी. उजो, वारो, जोडजोडीत वारे, नोकेत्रांनी भरलेले अंतराल, नेटान धांवतें उदक आनी अंतराला वेले दिवे ही सगळीं संवसार चलोवपी देव म्हूण ती समजली. वस्तूचे स्वरुपायेक बुलोवन तांणी तांकां देव कशें मानले, पूण ह्या वस्तूंचो धोनी तांचे परस अदीक उत्तम म्हूण
तांणी जाणा जावचें, कित्याक त्या स्वरुपायेच्या घोडणारान तांकां रोचल्यांत आनी ताचे पोदवेचे आनी बोलाचे तांकां कौतूक दिसलें तर ह्योच वस्तू केल्यात तो तांचे वोन कितलो ओदीक पोदवेदार हें ताणें तोरकून काडचें, कित्याक रोचणाराच्या व्हडपणा आनी सुरपाये उद्देशी अनुमान करून तेच रोचणाराक आमी ओळखूंक पावता. तरी ह्या मनशाचो व्हड गुन्यांव करूंक जायना, कित्याक देवाक सोदतना आनी ताका ओत्रेकतना ती घोडी वाट चुकतात आनी ताणें केल्ले वस्तू मोदें रावून ह्या वस्तूंची ओळख घेवंक ती भार घेवन वावुरतात. पूण इतली सोबिताय पळोवन भायल्या रुपाचेरूच तांचें मन उरता. तरूय आसतना तांकां गुन्यांव ना म्हूण म्हणूंक जायना, कित्याक संवसाराच्यो वस्तू सोडून काडूंक तांकां इतली जाणवाय आसा तर ह्या वस्तूंच्या घोडणाराक रोखडोच कित्याक सोदून काडूंक पावली नात? देवाचें उतर हें. जबाब. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. परतून म्हणुया, अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप ताच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसा ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलयत आसा. जबाब. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताल्यांचो आवाज आयकूंक येना. तरूय शेकानशेक प्रिथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. उद्गार. गोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Sui sorbes porat, sui sorbes porat, sui sorbes porat, sui sorbes porat, sui. Survispor तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जशें नोयेच्या काळार जालें तशें मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोये तारवान भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी तांकां सगल्यांक बुचकुळावन मारलीं. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशें जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो, विकतें घेतालो, लायतालो, खंयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार्थावन उज्या आनी गंदोगाचो पावस पडून तांचो सगल्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिसती पडटलो त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतोच कोण पाठसार आनी ताची मुस्तायकी घरान आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसत ताणें
पाटी वेचे न्हय, लोटाचे बायलेचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड करतलो, आनी तो इबाड करता तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती 2 जाण एका अंथरुणार न्हिदलोले आसतले, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. 2 बायलो एका दांत्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांडटले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोडें आसत थंय गीदूय एकठवतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान मातशें खोल डीप तें समजूंक खरी जाणवाय आमकां गरजेची. आनी ही देवीक जाणवाय जी आमी घेता ताचे वरवीं जरी तर आमी समजता जाल्यार सगल्या वेळार आमी जागृत रावूंक आनी सगल्या वेळार आमी तयार रावूंक ही व्हड जाणवाय. आनी जो कोण सगल्या वेळार तयार आसा आनी जागृत आसा ताच्यान फाटी उरलेल्यो वस्तू आनी पळोवपाक जायना, मुखार चलत रावपाक जाय. आनी मुखार चलत रावता आसतना ह्या संवसारांत आमी आसा तेन्ना ह्यो वस्तू सगल्यो समजून घेवपाक जाय. आयज आमकां पयलें वाचप, मनशांक पिशी म्हणटा, पिशी मुर्खां. कित्याक? साद्या वस्तूक लागून रोचणार आसा ताका सोडून रोचणेची पुजा करपाक लागलेलीं आसात. देवान रोचणारान जी सगळीं रोचनां रोचल्या ते रोचणेचेर व ती पळोवन व तांचे बरोबर रावून आमी रोचतल्या रोचणाराक एकल्याकूच दिनवासूंक आनी परनीपाट करूंक फावो. हे आमी आमचे दोतोनीन शिकल्या. तरी आसतना आयज ह्या संवसारान आमी पळयता जायतीं जाणां वसलीं आसात. ह्या संवसारान जे देवान रोचलेलें आसा, रोचणारान रोचलेलें आसा, ते रोचणेक तांणी देव केल्लो आसा. तांची रुपणी व तांचे स्वभाव व मनशांक पासून आयज देव केल्ले आसात. आनी ह्या नांवान म्हणजे मनशान केल्ल्या देवाच्या नांवान आयज झगडीं झुजां चलत आसात. भावार्थाच्या नांवान वो धर्माच्या नांवान वो देवाच्या नांवान वो देवाच्या वस्तूंच्या नांवान आयज झगडीं केस्तांवां. एके भशेन देवाचें रूपच बदल्लेलें आसा. आनी असल्यांक पवित्र पुस्तक पिशी म्हणटा, मुर्खां म्हणटा. तर ह्या मुर्खेपणान ह्या पिशेपणान आमी पडोन ना जावपाक देवाचे जाणवायेक आमी उक्तीं रावूंक गरज. हें आख्खें सुमानभर आमी जाणवायेच्या पुस्तकान आयकलां. तर ही देवीक जाणवाय आमकांय फावो कर आनी आमी सदांच देवाच्या वाटांनी चलूंक, सदांच आमी थीर रावूंक आनी सदांच आमी देवाक जाय तें करूंक, देवाची खुशी करूंक तयार आसूंक आमकां हे भेटेन आमी कृपा मागुया. आनी हे भाशेन आमची तयारी ह्या क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी करुया. आनी अशें करता आसतना एकामेकाक हात दिवन, एकामेकाच्या बराबर रावून, एकामेकाक आदार करून आमी आमची तयारी ह्या क्रिस्ताच्या येण्याक आनी क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी करुया. C6 पेज नंबर 13. C6. Tuझ्या उदारपणान तूं आमकां दायतो प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दायतो दाखवायला
म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सुटीच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सोने आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार वल्लाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव आतां ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या ज्या दिसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत देवीक जाणवाय आमकां सगळें नितळ निर्मळ आनी सरळ सांगता आनी शिकयता ही देवीक जाणवाय घेवन ह्या संवसाराची पिशेपणां आनी मुरकेपणां आमी सोडून दिवंक आनी देवीक जाणवायेन वाडूंक आमकां कृपा मागुया सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सदीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्काचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत को देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थूया. कोनवाड्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक. तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F20, page number 95. F20. तुमचे संगाती आसा संसार सोपो So